गोंयांतल्या राजकीय परिस्थिती विशीं उलयतना राजकीय विश्लेषक एडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस हांणी म्हत्वाचें विधान केलां. तांचे मतान काँग्रेस सत्तेत येताले कारण विरोधकांत फूट आशिल्ली. मात सध्या आतां परिस्थिती वेगळी आसा आनी भाजपा सत्तेत आसा कारण विरोधक एकठांय ना. विरोधकांक सत्तेत येवपाचें आसत जाल्यार तांच्या एकठांय येवन लढचें पडटलें. काँग्रेसीन फुडाकार घेवन सगळ्या विरोधी पक्षांक एकठांय हाडचें अशें तांणी सांगलें. काँग्रेस हेच्या पयले इलेक्शन जिखून येताले हे भाशेनूच ओपोजिशन फ्रॅगमेंट आसताली आनी काँग्रेस जिखून येताली. आतां नाव द शू इज ऑन द अदर लेग. आतां कितें जालां गव्हर्मेंटाक हो आहा BJP आहा आनी काँग्रेसाक आज गरज दिसता सगळ्यांनी एकठांय जावपाची. सगळे एकठांय जाता जायत पयलीं सद्या काँग्रेसान बीग ब्रदर एटिट्यूड सोडपा जाय. हांव व्हडलो आनी तूं कांय ना जावपा जायना. सगळे एकठांय जाले जायत BJP कांय सीट मेळपा ना, दॅट इज फॉर शुअर. बट हाव टू गेट देम टुगेदर ते तेणें चोवपा पडना. ते कितें आहा मुगे हें की ईच MLA नाव इज ऑलरेडी प्लॅनिंग टू बी चीफ मिनिस्टर आनी मिनिस्टर बिफोर इवन गेटिंग इलेक्टेड. आनी हेका लागून ती सगळें कन्फ्यूज जावंक जाता. एकठांय जावपा शकना. त्या भितर हो येयल्या हो CM जातलो, हो येयल्या हो जातलो. सो this could result in benefit to the BJP. They could win this regular. फोंडा इलेक्शन ट्रायंग्युलर फायट आसा, कितें दिसता बाय इलेक्शन? ट्रायंग्युलर जाता. हय, आप कंटेस्ट करता, काँग्रेस करता आनी BJP करता. 3 political parties are fielded. हय. But practically, I expect a straight fight there between Congress and BJP. You see, गेल्ते इलेक्शनाक काँग्रेस आसले, आप आसले, BJP आसले, RG आसले, कितले पार्टी आसले. And but 3 parties got good votes. MG, Congress, and BJP came very close together. Difference was less than 100 between the first two, and the second fellow was 200-300 behind. So this time, since the Congress candidate is also the MGP candidate was there, the party alone, it would mean Congress has a better chance. But I don't really know. Think it's solved. I'm gelda. And by election, generally people vote against the government.